हॅलो, हांव विनोद नाईक. आयची रेसिपी आसा कुर्लेचे भुजणे. हे महाराष्ट्राचे एक इंटरेस्टिंग जेवण आसा. कशें करपाचें ते आमी पळोवन घेवया. तर कुर्ली आमी बरे धुवन घेवया. उजरोवचे पयलीं आमची कुर्ली बरे भशेन धुवचे पडटा. एक पाटी ताका उजरायले उपरांत धुवपाक शकना आमी. कुर्ली उजरोवपाचें कशें तें पळोवन घेया. थोड्या जाणांक हे वस्तू आवडटा, थोड्यांक ते वस्तू आवडना. म्हाका हे आवडना, तर हे हांव काडून उडयतां. आनी त्या शेला भितर जे थोडे मांस आहा न्ही, ते तुमी वापरपा जाता, पण हांव वापरना चडशे. वेगवेगळ्या लोकांचे वेगवेगळे टेस्ट. कट करून घेऊया, मधी मोडून घेऊया आणि हे डोके सायडीतले काढून उडोवया भायर. आता एका मीठ घालया आणि मॅरिनेट करया. 10 मिनटां मातशें मीठ घालून ताका सोडपाचें. जालें. एक कोथिंबीर घेतला, हांवें बरें चॉप करून घेतला. एक बंच कोथिंबीर आहा, लसूण, कोथिंबीराचे दांडे, हरवी मिरसांग 5 घेतले जाता आणि 2 मिडियम साइज कांदे घेतला हांवें. हळदी पीठ, मिरसांगी पीठ. हे लसूण आमी धाडोवन बरे धाडोवन घेवया. बेसिकली आमकां पेस्ट या प्युरे करपाचें. तेजे वरेन ते कोथमिरेचे दांडे घालया. कोथमिरेच्या दांड्यान बरे फ्लेवर आसता आनी हरवी मिरसांग घालून ताका कुटपाचें बरें. हे भशेन कुटून घेवपाचें. बरें फ्लेवर येता तेतून. आतां एक हांडीन कांदे घालया. कोथमीर घालया. आता ओली कोथमीर चॉप केलेले. हळदी पिठो, मिरसांगी पिठो, मीठ, तेल घाला, वेजिटेबल ऑयल घाला, नाजाल्यार ऑलिव्ह ऑयल घाला. हांव वेजिटेबल ऑयल नाजाल्यार ऑलिव्ह ऑयल यूज करता. चडशे ऑलिव्ह ऑयल यूज करता हांव. आता हेका बरें कालोवन घेवया आमी. आणि आता हेतून घालया आमी ते वाटलेले लसूण, मिरसांग आणि कोथमिराचे दांडे. हे घालून बरें आमकां हेका चिड्डोवन घेवपाचें. बरें मिक्स करून बरें चिड्डोवपा जाय हेका. 5 सेकंड तरी बरें चिड्डोवन मुड्डोवन घेवपाचें तेका. सारकें पिसूडपा जाय तें. तेन्ना मसालो बरो लागतलो ते नुस्त्याक, कुर्लेक. नुस्तें, कुर्ली कितें घाता आतां तुमी. आमी कुर्लेचें करता. हे पळयात बरो वास येवपा लागला. आता हेजेर कुर्ली घालता. धाकण लावन एका बरे स्लो फ्लेमाचेर शिजोवपाचें. बरें 20 मिनटां लागता, कारण आमचे उजे जे आसतले ते बारीक उरतले. ताका लागून 20 मिनटां शिजोवपाचें तेका बरें. आनी एक इंटरेस्टिंग गजाल म्हटल्यार हे खावपाक दुसरे दीस तुमकां बरें रुचीक लागतले. जाल्या उपरांत तुरंत खायनाका, तुमकां टेस्ट तितले मेळपाना. जर हेजी टेस्ट तुमकां कमीत कमी 4 वरां उपरांत तरी खावपा जाय. आनी दुसरे दिसा जर तुमी खायत, तुमकां हेजे टेस्ट कितें आहा ते बरोबर कळटले. हे आमचे आतां क्रॅब भुजणे रेडी जाल्ले आसा. प्लेटिंग करून घेवया. हे पळया कितले सुंदर आनी रुचीक दिसता. चड मसालो ना हेतून. व्हिडिओ जर आवडीत लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि जाता जाल्यार तुमच्या फ्रेंड सर्कलान बीन व्हिडिओ फॉरवर्ड करात.